ताका हांवें सांगलें जर तुमी अलेक्साक एक तुमकां 9 आमदार आहाय, एक आमदार शडकोत आहाय, खरें तुमचो आमदार शडकोवपाक जाय ताका रिजायन जावपा जाय. तेन्ना म्हाका भरोसो आसतलो ही कोर्ताली भाशेन फिक्सिंग गेम न्हू म्हणून. म्हाका उलोवपाची कोर्ताली फिक्सिंग गेम करून आनूप जाली आनी बीजेपी येदोळ ताळे मारपाक दिले. हांवें फिक्सिंग केलें म्हूण जेन्ना बोवाळ केलो कित्याक हांव इंडिपेंडंट देखून जिखपा म्हाका ताकद आहा कित्याक तेन्ना पळय हांवें फिक्सिंग हें केलें पळय देखून हांवें आतां एक बरी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस पार्टी म्हणटा फायटर बीजेपी बरा तरी फिक्सिंग केलें जाल्यार हांव इंडिपेंडंट रावतालो न्हू. तेंका 50 करोड दिलो मरे. ते 50 करोड हांवें नियाळ हेतू 50 करोड पळय दिले म्हळ्यार पळय ह्या काँग्रेस सांगताय पळय ते 50 करोड घेवन इनार आयले मरे. हांव तांचे अगेन्स्ट करपा तूं काँग्रेसी अगेन्स्ट करतलो. म्हगेले एकूच म्हाका लोकांचे विश्वास आहा चर्चिल आयलो हांव कितें म्हणटा. बरें सवे बाब ह्या सगळे बोवाळां भितर तूं म्हणटा की आपल्याक मत मारा म्हणून आणि तू म्हणटा की रिजनल फोर्स म्हणून. डू यू सिरियसली फील दॅट गोवा स्वराज पार्टी इज अ फोर्स? It's a very simple analogy. I like to compare things to a jungle. Okay, you see when monkeys fight for a nut in the jungle, these nuts that are lying down, it is normally the squirrel that takes the nuts and go away. So you are the squirrel? Absolutely. And that doesn't mean that the rest are monkeys. It's just an analogy. Okay, the point is this. People are fed up of the BJP, they're fed up of the Congress. AAP is something that is a very promising future in Goa, and I will say that because that's what the reports say. But they want a force that is far more regional centric because they feel that the national parties have always let them down. Trinamool Congress is too new, so if it's going to ride on, it's going to ride on. Churchill Babu is not new. No, it's going to ride on him. It's not going to ride on what Trinamool Congress is all about. Okay? Shalom's feedback also is pretty positive. So it's really going to be a fight, which is why I'm saying in the monkeys, the squirrel will take the nut and go ahead. Now I'm opening up this debate. I'm starting with you. ही इतली सगळी झगडी पळय तुका बरें दिसता? ना लोकशाही भितर इलेक्शना भितर प्रत्येक जण उबो रावता. तेजे भितर आमी पळयता आसतना ती झगडी तेजो कोणाक बेनिफिट मेळटलो तेजो कोणाक फायदो जातलो ह्या दृश्टींतल्यान आमी पळोवचें न्ही. म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक जण आपलें काम मुखार घेवन वता, आपलो अजेंडा घेवन मुखार वता, लोकां पर्यंत वता. पण काँग्रेसी भितर इतले सगळे फॅक्शन्स जाल्यार ते पळोवन मातशें बरें मनाक भितरल्यान मातशें बरें दिसना, थंड दिसना. ती केन्ना नाशिल्ली. तेंचे भितर आसतातूच न्ही. ते आमकां पेपरांतल्यान वाचपाक मेळटा. तेच्या बद्दल हांव कितें उलयतलो. पूण आमी लास्टाक जेन्ना जनतेच्या दारान वता तेन्ना आमी आमचें काम घेवन वता. Alesh Bab, Shalom is saying he is not fighting you, but he is fighting that justice was not done. And Churchill Bab is saying you are an unfit candidate. Churchill, if he says, Churchill says if I am unfit, I had stood on his ticket. That time he didn't say I was unfit. Anyway, one thing I am very clear. There are a lot of issues. For example, the Modi factor, the MOI factor. MOI, there is a lot of MOI भितर MOI भितर D important. ती D पडे हा between I and O ते मातशे ते सारखे very important issue. Southan. दाबोली एयरपोर्ट पडे हा तो very clear issue. मुंगे स्टँड किती हा तो लोक जाणा. मुझे एलिगेशन डॅमेज करचे ना. माका कोण डॅमेज कोन्ना ही हांव very clear हा. Pramod, may I just interrupt? You know, just for the may I please interrupt? I just want the candidates to please describe for me what do you mean by secularism, okay? Because that is probably the most prostituted word in the election going on right now. And everybody uses it. Please define secularism for me, and then I will start the debate. Okay. I want a debate on this. I'll ask you a question. I'll take Churchill and I'll come. Yeah. Reginald Mutta. त्याका तो अनफिट म्हणून ताका फिट केला हाडून तेन्ना थिंगा एक क्वेश्चन्सी हाडा एक क्वेश्चन्सी ते आखें 19 क्वेश्चन्सी झगडपा कारबार ताका लागून सांगता तो जायना ताका जायना न्ही. तिसरो पॉयंट तो म्हणटा मोपा म्हण जेन्ना तो हें पळय आसलो जिल्हा परिशद चेअरपर्सन आसलो तें सांग क्लियर रेजोल्युशन केलां बरें ताका मोपा जाय म्हणून. आनी लेट मी टॉक जे पळय इतले जाण मिसगायड जाल्ले तेन्ना होय मिसगायड जालो मोपा म्हणून रेजोल्युशन गेलें तांकां सगळ्याक जाग्यार हाडलें कित्याक हो एअरपोर्ट तुवें जाग्यार हाडटा की आतां तुजीच लायन उलयता. हांव कितें सांगता तुजीच लायन उलयता. हांव कितें सांगता जेन्ना 2.5 वर्सां
सोडून MP येऊन हांव गोंयांत बसलो इलेक्शनाक त्या हेक लागून. Let us not waste each other time. Criticizing, okay? Let us go to the people. तुझे बाबा तू कितें करपाक सोदता? What is your program? आमी जर एकामेका जर हांगा चर्चेंत आपण 2.5 वर्सां केली, तो म्हणटा आपण 4 वर्सां केली. Let us have because why? हे आतां सगळे म्हणटा आमी दाबोली दाबोली पळय म्हणटा तेन्ना ह्या मनशांनी रेजोल्युशन गेलां जिल्हा परिशद रावन. हांव कितें सांगता आनी सगळ्यांक कळ्ळां की दाबोली एअरपोर्ट गेलो जाल्यार गोंयांत आमकां आनी इतले प्रॉब्लेम जाता सर. So I want to ask both the national parties, in fact, all the national parties a question. एक तेंगे कॅन्डिडेट सांगता मोपा जाय, दुसरो कॅन्डिडेट सांगता मोपा नाका. आतां तूं पळय सिनियरिटी पयली जाल्यार नारायण बाब बरो, रेजनाल्ड बरो, पूण नारायण बाब जिखूनात पासून फर्स्ट टायम हे जिखलो जाल्यार फर्स्ट टायम जातलें, रेजनाल्ड जिखलो जाल्यारय फर्स्ट टायम जातलें. रवी बाब आसा जो रवी बाब सेकंड टायम आसा. नारायण बाबाचो व्हडलो भाव आसा श्रीपाद भाऊ जेणे सांगला की म्हाका मोपा जाय. सो फाल्यां मुड्या बीजेपी सत्यार आयली तो बीजेपी कोणाचे आयकतले? नारायण बाबा एक मिनिट कंप्लीट जावं ना. नारायण बाबाचे आयकतले ना श्रीपाद भावाचे आयकतले? जो लोक म्हणटा मंत्री जातलो म्हणून चान्सीस आसा बीजेपी जाल्यार तेच काँग्रेसान विचारता कोणाचे आयकतले? रेजनाल्ड बाब जो फर्स्ट टायम MLA आसा, फर्स्ट टायम MP आसा, सॉरी फर्स्ट टायम MP आसा, ना रवी जो सेकंड टायम MP जातलो आयकतले मुड्या उरलेले पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज आसा तेंचे आयकतले ना दुसऱ्यांचे आयकतले? So this is what I want to ask. I'll just say Narendra. No, see, the problem with MOPA, let's get real, and I'm going to disagree with all of them. The problem with MOPA is not a center-based problem. Please understand that. It is a state-based problem because the projects of greenfield airports was a decision that the center allowed the states to decide. So today you want to change the situation of MOPA and you want to scrap it. It is the state government that has to pass a resolution. Okay, then I'll go to the BJP. No, sir, there's another part to it. Let Narendra speak. नाही सो फार एज त्याने जे सांगले पळय न्ही म्हजो स्टँड जो दाबोळीच्या बाबतीन आसा तो म्हजो स्टँड हांव ज्युनियर आसत का सिनियर आसत जर हांव निवडून आयलो जाल्यार डेफिनेटली हांव लोकांचो प्रतिनिधी एक मिनिट लेट मी फिनिश. ते करता आसतना म्हजो व्यू पॉयंट जो आसा तो सरकारा मुखार दवरप लोकांचे जे मत आसा ते सरकारा मुखार दवरप आनी म्हाका विश्वास आसा की आमचे भितर काम करता आसतना ज्या अंडरस्टँडिंगान आमी काम करता एखाद्याचो एक व्यू पॉयंट आसपाक शकता दुसऱ्याचो दुसरो व्यू पॉयंट आसपाक शकता पूण तो आसत जाल्यारूय तो एकठांय येवन डिस्कस करून जे लोकां गोंया खातीर जाय जे जनते खातीर जाय ते डेफिनेटली सावता सांगता आपल्या मोपा नाका ही नरोडोबा कुंदरोबाची मीडियम इन्स्ट्रक्शन गोळ झाला. I'll come to medium. ही जी पळय काँग्रेस बीजेपीची नाटकां आसा ती लोकांक आतां सगळी कळल्ली आसा. हे मोपाचे आमी आतां क्लियर स्टँड सांगले न्ही कित्याक दत्तराम बाब असले ते नवेच असले आनी ते म्हणजे तेंच्यांनी तितले अभ्यास नासलो ताणें आपले मत असते क्लियरली मांडले. पूण आतां आमी सारको क्लियर वी हॅव कम विथ क्लियर स्टँड एज अ पार्टी. हांव इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर हांवें केन्नाच मोपाक हांवें सपोर्ट करूना ओन्ली दाबोली अँड आय वर्क फॉर दॅट. No, this is okay, but then भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस जो आसा तो फक्त मतां खातीर हो मोपाचो वापर करता अशें म्हाका सांगून दिसता. कारण कित्याक जाण तूं सरकार जे आसा ते मोपाक कंप्लिटली फॉर आसा. प्रेझेंट सरकार जे आसा ते मोपाक कंप्लिटली फॉर आसा जाल्यार कॅन्डिडेटां भितर डिफरन्स आसा बिकॉज हांगासर प्रूव जाता की कॅन्डिडेट जे आसा ते ओन्ली तांकां मतां जाय म्हणून ते मोपाक आय एम व्हेरी क्लियर जे पड भाशेन ए पार्टीन डिसिजन घेयला टिकेट म्हाका दिवपाक लुकिंग इनटू द पल्स ऑफ द पीपल म्हाका कॅपॅसिटी आहा आमगे स्टेट लिडरशिप सेंट्रल आमगे लीडर सागनाले मु जाले हे लीडर इतली वर्सां हे लीडर सागनाले मु जाला आनी को सांग तुका हे फावटी जो तर ना आत हे पण इवन टिकेट दुसरे भाशेन दिल्या टिकेट दुसरे भाशेन दिल्या आणि हे बाबतीत म्हाका राईट आहा. I want to ask him 1 minute. Okay. As he has said rightly, you know, it is also the share of the state government. Correct. For the last, तुम्ही जाणा 2005 सान काँग्रेस आसा बरोबर 2000 पहिले बीजेपी आसले. तुमकां सगळें खबर आहा ग्रीन फील्ड नोटिफाय केल्ली. हे जे उलयता उमेदवार आसा
हे जे उलयता MLA असले, हे जे उलयता लॉ कमिशन आता किती बदलले? शरद, तुझ्या बापाय No, no. वेर इज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट रिसेंटली 1.5-2 महिने पहिले सपोर्टिंग मोपा स्टेटमेंट केला. Pramod, I have one He said question. मोपा is also required. I have That a is his stand, simple. not my stand. Shalom, Hello. one second. One second. That is his stand. Shalom. That is the So, stand. Shalom. I have just one Of thing. the Congress Okay, party. Shalom. When you are One part thing. of the Congress, You are have to take the contesting stand. as independent. I have one because question. your father did not get a That is ticket. the If stand I have of one Congress question. party. you was contesting, you would have taken his stand on That that. is the No, stand it's of all Congress Mopa. party. I also oppose that. I'll just take Chajul Bab and I'll come to you. Chajul Bab, हेच पहिलं तुम्ही सार्दीन तो म्हणता की सार्दीन बाबांनी 2 महिन्या पहिले केले तुम्ही काँग्रेसी असतात तेन्ना तुम्ही एक भाषा उलयता उलोवपाची म्हाका प्लीज. तुमगे पटना तेन्ना तुम्ही दुसरी भाषा तुका उलयता. हांव सांगता मुगे 2 भाशेन उलोवप ना. हय. एकू भाशेन उलोवप. हांव सांगलें तुका ओडिसा सोडून हांव फकत मोपा लागून प्रोटेस्ट केलें. लोक म्हणटात तूं फक्त मोपाचेर राजकारण करता. उलोवपारी आनी साजिनान जे पळय म्हणलें साजिनान सांगलें आपल्या मिस्टेक जाली लोकांक मागली ताणें. लोकांक मागली ताणें कित्याक जस्टिफाय करता अरे म्हाका उलोवपाक दी मरे. म्हाका उलोवपाक दी मरे. जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट पळय मारपा येयला तेन्ना लोकांक कळ्ळें बाबा हे खरो एअरपोर्ट वयता म्हणून आनी ताका लागून हे 500 crore रुपया सॅंक्शन जालें तेन्ना जालें. आनी आजुनूय तुका सांगता हांव हे तरी BJP तरी निवडून दिली जाल्यार हो एअरपोर्ट वयतलो क्लियर. या BJP म्हणटा निवडून दिवपाक फर्स्ट टाइम तुका बीजेपी विरुद्ध उलयतना आयकलां हांवें. फर्स्ट टाइम बीजेपी आड उलयतना आयकलां तुका. 1996 चर्चिल आयल्या माव गेला सगळे काँग्रेस सोडून जेन्ना बीजेपी की उडोवपाची उलोवपाची प्लीज. वाजपेयीन जेन्ना वोट गेलो आनी तांकां 1 वोटाचो गरज आशिल्ली चर्चिल आयल्या म्हाका इतली भीक मागली हांवें सांगलें मुगेल्यान धरण BJP केन्नाच ना. हांवें तेन्ना वोट कोणा जाल वाजपेयी पडला. It's a very simple thing. Okay, I am throwing an open challenge to all the national parties, including AAP. If they get a letter from their heads, in your case Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, in your case Mr. Rajnath Singh and Arvind Kejriwal, that MOPA will be scrapped, do they have the guts to get You will withdraw? I will withdraw. Yes. You are ready to withdraw? I will withdraw. बापाच्या बाबतीत सांगू शकता की आमचा He is ready to हायकमांड withdraw. I will withdraw. He is saying तुम्ही letter द्याल, आपण withdraw करता. You get it signed by Arvind Kejriwal, Mrs. Gandhi and Rajnath Singh on MOPA. That MOPA will be scrapped. MOPA will be scrapped. I will withdraw from the race. तिथून हायकमांड ना They will not be able to do it. I want to reply to the They allegation. won't be able to do it. Yes, given to They are nobodies, Baba. They are nobodies in the national Yeah. अशे तरेन चॅलेंजीस थ्रू करून आपण त्याच्या आधाराचेर कॅन्डिडेटचेर विड्रॉ करतलो. म्हाका अशें दिसता की इश्यूज घेवन पयलीं जनतेच्या दारान वचात. लेट जनता डिसायड, लेट पीपल डिसायड. तेजे उपरांत ठरोवया. फाल्यां जर हे आमी विड्रॉवल लेटर हाडलें फाल्यां म्हणटले तुमी हेचे कोड ऑफ कंडक्टाचे व्हायोलेशन केले. म्हाका दिसता असले चॅलेंजीस हांगा दिवपाचो हो टायम न्ही. लोकां कडेन वचया. लेट लोकांक डिसायड. See, I am very clear. ताकी 10 challenge मला सोनिया गांधी लेटर हाड आनी कोणाय लेटर हाड. See, he has no right to ask. तो आमी इलेक्शना बसून आनी कितली इलेक्शनां गेली आनी तो इलेक्शना फर्स्ट टाइम बसला आनी आनी I have a right to ask. One second. First time बसला underestimate I have the right to ask. I am the people. You have the right to ask and ask I am the whatever you want. public. Okay, sir. Yeah. But तो बड म्हणटा हेगे लेटर हाड तेगे हाड आमगे आय एम व्हेरी क्लियर आमी पार्टीन जितले फर्स्ट टाइम डिसिजन बयर गेला आनी आय हॅव गॉट कॉन्फिडन्स दॅट फुडें सगळे बरें जातले आमगे पार्टीन. हे लिडरां लागून थोडे लिडरां लागून ही पार्टी आज हे स्थितीर पावल्या The issues आनी MOPA. आज इश्यू मोबायल लागून क्लियर ना म्हूण एस जाला. Pramod, one more question, please. Yeah. So this election for Congress, one minute. निवळ करपाची इलेक्शन जे वायट कितें तो आसा ते वतले आणि निवळ आणि या लोकांनी तुमचा विश्वास हे दवरपाचो. लोकांचे विश्वास दवरपाचो. Pramod, one more लोकांचे question. विश्वास दवरलो इश्यू. चर्चिल बाब गेलो तो बरं जालें. चर्चिल बाब गेलो तो बरं जालें. पार्टीज बोलयता पार्टी Pramod बाब, one question, please. One more question. election Yeah, wait a minute. No, I want to माहिती राव. In an election, okay, people today are fed up. तांकां फास्टी गायला भ्रष्टाचार. तुवें ऐकला हांवें ऐकला जॉबाक पयशे घेवपाक जाय.
आनी कोण ऐकला लोकांनी पैसे दिल्या विजय सरदेसाई जो MLA आलो त्याने लास्ट टाइम सांगलेले त्याने 5 लाख फारीक केले कोणा जॉब दिवपाक आतांय ऐकता आमी की पुलिसान जॉब दिवपाक You are a part of that same system. I am not. 8 days back. Communist man. 8 days back you are a part. Support कर मला. One second, you complete. I am going independent.